समोर सगळी आम्ही एकताय सगळ्या बुद्धी नानी मोरा उतारे आयको आमकां समर्पू पवित्र बलिदाना या काव्यास एकाच ताळ्या उल्हासून प्रियतेवा गीता गायनानी एका दिव्या ताणे केल्या उपकारा या काव्यास एकाच ताळ्या उल्हासून प्रियतेवा गीता गायनानी एका दिव्या ताणे केल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबय आसो जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भाव बरीनो तुमकां समेस्तांक नवे वर्स मागता नव्या वर्साक फाटल्या वर्साय आनी आदी दोन एक सत आमकां कळीत आसा वय मग देवान आमकां जिवीत दिला वय गे न्ही कितें म्हणटात ताचो जिवूच आमकां दिला वय मग बेश्टें दिला गी फुंक्याक दिला गी जिवीत जिवोवचें वय मग आतां आमी जोडया दोळ्या आमी धांपया देवान ताचे क्लास पुताक आमकां दिवन ताचेंच जिवीत आमकां दिल्लें आसता जायते फावटी आमच्या सालत्या जिवितान आमच्या कुटुंबा जिवितान कामाच्या जाग्यार आमच्या शिकपाच्या जाग्यार हें जिवीत अणभव करूंक नियाळोवंक समजोवंक आठोवंक आमी चुकल्या खातीर सोम्या लागचें बोगसाने मागया आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगात आमी मागया हांव भक्ती सर्व देवाक आनी तुमकां भाव बरीनो सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट गर्वांनी बरी सोडून विजायती पदकां केल्यार ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत बगेर सदां संवकार मरे सगळ्या देवत आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बरीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमीन सोम्या काकूत सोम्या काकूत काकलूत Krista kakluk kakluk Krista kakluk kakluk Sonia kakluk kakluk Sonia kakluk kakluk प्रार्थुया कणवळ्या बापा तुझ्या एकल्यास पुताच्या जल्मान तुझे परजेची सोडवण अजपानी तुवें सुरू केली या वावरतान आमकां तुझ्या सेवकांक तीर कर आनी तो आमकां लाभयता त्या वाटेन चलोवन बसयल्या वय बाबाक आमी पावशें कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान जियेत आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससना. सांजोच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू फोडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनासलेलो फोडकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो, बापाकय इन्कार करता. पुता वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा. जें कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां तें तुमचे सोबें सांबाळून व्हरा. सुरवेर तावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सोबें जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सोबें जियेतल्यात. ताणें आमकां बसयलां तें हेंच सश्टीक जिवीत. तुमकां बसयलेल्या खातीर हे सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सोबें आसता पर्यान हेर खंयच्याच शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर्व संगती विशयींत शिकयता. ती मागणी खरी, ती फोडकिरी न्ही, तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें क्रिस्ता सोबें जियेया. ल्हान भुरग्यानो, आतां ताचे सोबें तुमी जियोंक जाय तोवळ तो प्रत्यक्ष जातलो. त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेणेन लागीं सरतल्या. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवून देखली. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवून देखली. प्रितुमेर शेकांशीक असलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवून देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवून देखली. किन्नरी हाती घेऊन गीतां गाया, विणे वाजून मधुर संगीत करा. तुतुरी कोण फुंकोन सर्वेस्पराया जैत मागा. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकांशीक आमच्या देवाची सोडवून देखली. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. सत मनीस जालो आनी आमचे मोदेची येलो, आपणाक स्वीकार करतेल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक ताणे दिले. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसऱ्या दिसा आपणासशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवांवन म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप करता ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदीं आसलो जाल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशयांत. जो कोण तो कोण म्हूण हांवूच नेनासलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडाप करचे खातीर उदकांत स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्रात्मो पारव्याच्या रुपार सर्गींतावन देवल्लो आनी ताचे वयर रावल्लो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेना आसलो, पूण जाचेर पवित्रात्मो देवलो आनी रावल्लो तूं देखतलोय, तस्सो पवित्रात्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचें उतर. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जायत्या वर्सांत आनी म्हजी एक सवाल हांवें मुस्तना की विचारलें आसा. हें सवाल आमी सगळीं क्रिस्तांव न्ही गे, आमी क्रिस्तांव जावन जल्मले हांव कित्याक गे म्हणून, हांव क्रिस्तांव जावन कित्याक जल्मलो गे म्हणून. तुमी क्रिस्तांव जावन कित्याक जल्मल्यात, कित्याक मापळी जावन जल्मना, कित्याक हिंदुवांची जावन जल्मना, कित्याक पारसी जावन जल्मनात, कित्याक झोराष्ट्रनिजम जावन जल्मनात तुमी, कित्याक वगैत आसात. हां, तुमी विचारलां गे सवाल तुमकां विचारलां गे, कोणी म्हाका पळयनात, दोळे दमतात. ताका मागीर टायम आसा, कमी वोकान गेले उपरांत आराधन करूं वगैत रावन ताका आमी आतां कंतारा गायना, ताका मेडिटेशन करया. आतां तुमचो उलो येवन दी. आं खालें मागणे मालगडेतून आयिल्ल्याक तुमी क्रिस्तांव जाल्यात. आं बरें. आं चोजन वन विचारलां गे तुमी येदो वचून विचारूं ना गे, कित्याक तुमी क्रिस्तांव. जेजू कालें जेजूक वगळाप दिवंक तुमी क्रिस्तांव. सबार जापी आसात न्ही गे. हांवें थोड्यां कडेन विचारलें हें सवाल, थोडे म्हळ्यार म्हाका गुत्तू ना, थोड्यांनी म्हळ्यार हांवें चिंतूंक ना. इस जबाब आमची आसा न्ही गे. हांव आज हांगा रावन सांगता, थंय आसल्यार म्हजी जापी तीच आसतली कोण ना न्ही गे. पूण आज एक आमकां सवाल करया, हांव कित्याक क्रिस्तांव जावन जल्मलां गे म्हणून. आमी सगळीं क्रिस्तांव जावन जल्मल्या सताक साक्ष दिवन खाल्याक व्हडल्यान सताक साक्ष दिवंक. कसलें सत हें, कसलें सत. हयचे तुमी पयलें वचप आयकलें तें एक बोवापूर बायचे साव कोण फटकिरो
कोण फटकिरो म्हणून एक सवाल करता आनी हांव येता. हाच्या पयलीं हांव तुमकां बॅकग्रावंड दितां. हें आजुनूय घडटा आनी मुखारय घडटलें. सुरविल्या पवित्र सभेंत जेजूच्या देवपणा विशयान that Jesus is the savior of the world, he is one person in the Trinity. तो त्रिंदा दिसो एक मनीस म्हणलें सावाल उठतालें आनी उठलें आजुनूय आसा. जेजू निजायकी देवगी ह्या काले आमच्या भशेन मनीस. हे मदीं गोरा तुमी हें गरजेचें. तुमकां असलीं सवालां विचारता आसतना तुमी जाप दिवंक सकाचे. दोन बळादीक चिंता येता, एक नॉस्टिजम आनी एरियनिजम म्हणून. नॉस्टिजम आनी एरियनिजम तांचे चिंता बशें जावन आशिल्लें. जेजू निजायकी देव न्ही, जेजू निजायकी देव न्ही, तो आमच्या बरीस मनीस. ताका खाली बापाचो इल्लो स्वास सोडला मात्र. तो बापा थंय इक्वल न्ही, समा सारको न्ही, बापाक समा सारको न्ही. त्रिंदा दिसो मनीस न्ही. देर इज नो ट्रिनिटेरियन डायमेन्शन. ह्या त्रिंदादीचें कितें आसा तें थंय ना. आनी असलें चिंतप जावन आसलें. आनी ते कोणी दुसरे न्ही, क्रिस्तांव धर्मांत आसलेच आनी तें चिंतप. आतां तुमी जेवा विटनेस आसा न्ही, आयकलां तुमी. जेवा इज वॉट? यू डोंट बिलीव इन क्रायस्ट. असले जायते सेक्टेरियन आसात. असले सेक्टेरियन तुमकां येता आसतना असले सेक्टेरियन आदीं आसले, आतांय आसात आनी मुखारय आसतले. सो अशें आसतना तुमी तुमकां सवाल केल्ले आसा की हांव कित्याक क्रिस्तांवगी म्हणून. हांवें ताका सांगलें सताक साक्ष दिवंक. कसलें सत? हांव तुमकां वाचून सांगता. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. आयका सगळीं. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान. जिविताचो शब्द कोण? जेजू क्रिस्त. जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता. तो आरंभातावन आसलो. कळ्ळें गी? तो आज न्ही, 25 वर्सां पयले न्ही, या 2000 वर्सां पयले न्ही, काल न्ही, आरंभातान आसलो. म्हणजे बापा सांगत आसलो, पवित्र आत्म्या सांगत आसलो. उडास दवरा. तें आमी आयकलां, आमच्या दोळ्यांनी देखलां. वय आमी तें पळयोवन आमच्या हातांनी आपडलां. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवें आसलें पळया. सांजू हांव कितले बऱ्या रितीन सांगता पळय. ही रेफ्यूट्स दी एरेजी. एरेथिकल चिंताप तो कालें कावंटर घालता. बापा सवें आसलो, आमी देखलां, पळयलां, आपडलां, समजलां. उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेच सस्नाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. कालें करता? साक्ष दिवन. खलें साक्ष? सताचें. खलें सत? देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. कोण ते? एकलेच की दुसरे दुसरे मनीस? आ एकच. एका देवांतय ते एक व्यक्ती. हें इगज मातेचें सत न्ही, देवान आमकां उगडापे केलें सत. केवल इगज मातेचें सत न्ही हें. देवान उगडापे केलें सत. ताच्या पुता मुखांत कित्याक बसत? 11चें उतर. तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हें हांव बरयतां. पळयात. तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हें हांव बरयतां. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ताकाच सांजू हांव ह्या पत्रांत 4 फावटी फटकिरो म्हूण सांगता. कोण फटकिरो? देव जावन आसा उजवाड. खंय देव आसा थंय काळोखाक अवकाश ना. आनी कोण हांव देवा थंय एकवटून आसा म्हणटा पूण काळोखांत जी येता तो फटकिरो. पळया. कोण हांव देवा थंय एकवटून आसा, आय एम विथ गॉड बट आय लिव ऑल दॅट इज इवल ऑर डार्कनेस, थिंग्स ऑफ द डार्क. हांव फटकिरो. आय एम अ लायर. फटकिरो कोण? कोण काळोखांत जी येता. आनी तो जो हांव सांगता काळोखांत ह्या उजवाडांत तूं कशें जियेताय म्हणलें कळचें कशें? तूं बापा सांगी एक आसा म्हूण सांगताय तितलें पावना. तुज्या अन्य एका व्यक्ती सवें एक पटून आसल्यार कळीत जाता
तूं उजवाडान जियेताय म्हणून हें सत हाका आमी साक्ष दिता खाली हांव सांगता हांव बापा थंय देवा थंय एक आसा म्हूण सांगून हांव उजवाड आसा म्हूण सांगूंक जायना बगार हांव देवा थंय एक पडून आसा तर म्हज्या सांगात्या थंय अरियेकल्या थंय एक पड थंय आसा उजवाड आनी थंय काळोख अवकाश ना हें पयलें ताकाच कोण हाचे विरोध म्हणटा तो जावन आसा फटकिरो हें सत हें आमी परगट्टा जावं बरो आमच्या उतरांनी जावं बरो आमच्या चिंतपांनी जावं बरो आमच्या करण्यांनी हें आमी परगट्टा दुसरें जो हांव म्हणटा कोण मनीस सांगता हांव पातकी न्हय जर म्हज्या मोगाळ उडास भाऊ भयणी उडास दवरा म्हाका पिडात ना हांव आस्पत्री येता काले फायदो आसा गी आसा गी पयशे वेस्ट न्ही गी टायम वेस्ट सारकें म्हाका पिडात ना हांव बरो आसा सुटसुळें आसा आस्पत्री एडमीट जाता काले फायदो आसा गी आसा गी जर जेजू क्रिस्त बेश्ट्यांक आयलो तर संवसाराक आयलो तर ताणें येवचे फायदो कितें फायदो कितें जर तो आयला तर आमकां पथकांतली सोडोवन ताचे बराबर 6 वारेसदार हांव आमकां आपयला ताणें बेश्टेनी 6 वारेसदार इक्वल विथ हिम ताचे सांगाता इक्वल विथ हिम नॉट बेश्टेनी आमी हांगा न्ही ताचे बराबर रावंक ताणें आमकां तो आयला म्हणजे जो मनीस कोण पातकी न्ही आनी सोम्याच्या बॉक्साने तो आयकना या मागून काण घेना तो फटकिरो तो देवाक फटयता म्हणटा हाका आमी साक्ष दिवंक आयल्या ताकाच हांव क्रिस्तांव तिसरें सांजो हांव सांगता हांव देवाक वळखता पूण देवाचे उपादेश पाळिना तर हांव फटकिरो हांव देवाक वळखता म्हूण सांगता तर आनी देवाचे उपादेश हांव पाळिना तर हांव फटकिरो आनी आखरेक थंय सांगता देवाचे उपादेश पाळचे म्हूण कळचें कशें ताचे थंय क्रिस्ताचें जिवीत रिफ्लेक्ट जाता ताचे थंय क्रिस्ताचें जिवीत रिफ्लेक्ट जाता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त मुजे थंय जियेता ही जस्ट अ रिप्लिका ऑफ क्रायस्ट ऑर ही इज क्रायस्ट आमी क्रिस्त जर आमी असले व्यक्ती न्हय तर हांव जावंक बरो एक याजक जावन तुमी जावंक बरो मलगडी तुमी जावंक बरो युवक तुमी जावंक बरो भुरगीं हांगा असली अरियेक न्ही अरियेक पवित्र सभा अख्खी पवित्र सभा आमी जर सोम्याक वळखता आनी ताचे उपादेश पाळिना म्हूण पाळिनातल्यार आमी फटकिरी आमकां आनी उरल्यांक कांय व्यत्यास ना ताकाच आयच्या पयल्या वचपांत भोव आपुरबायेन जो हांव सांगता जेन्ना सोमी प्रत्यक्ष जातलो तेन्ना तुमी लजेक पडचे नाका पळया गे तुमी लजेक पडचे नाका बगार ताचे बराबर तुमची तकली उखोल न्हू ताचे विश्वासपणाचे कुरव तुमकां मेळोवन दी म्हूण मागता हें सत आमी आज समजता त्या पासून जेजू जल्मलो मुनी जालो आरंभातान आसलो आतांय आसा आनी मुखारय आसतलो ओ भावार्थ हाका आमी साक्ष दिची ताकाच जो हांव आयच्या वांजेलां सांगता पळय गे ही देवाची शेळी ताका सांगीत आसलें हांव देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती कित्याक म्हणून ना कोण देवा थंय आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणो तो फटी मारिना तो साक्ष दिता तो ताकाच खाली करता आनी देवाच्या होगळेके कितें जाता तें सगळें तो करता कितें म्हणटा ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती हेंच देवान म्हाका उगडापे केल्लें त्या पासून हांव उदकांत स्थान दिवंक आयलो तो उज्यान तुमकां स्थान दिता जेन्ना हें सत हांव वळखता हांव काळो कोतान भायर वेता हांव देवाची कृपा मागता ताचे उपादेश पाळटा हांव सताक साक्ष दिता तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो तुमी कित्याक क्रिस्तांव कळीत जालें मू
स्वताक साक्ष दिवच्या पासत तिस्सू कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन. Sumia tuka kite ha zakani kumoti hata bota zoro tuka hadun eta mudu daka soro deni tuja mogachi mujhe hai jeevan kelai te pavan पवित्र मारुतन तुझा मुझे ये जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुतन तुझा म्हाका सांभेटो दिता स्वादी तुझे सेवे सोम्या जावं लागता ये सोम्या तुका दिव किते हांव जावकाळी तुमची हाता बोटां जोडून तुका हाडून येता हुंडो ताका सोदी तुज्या मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. इन तुमच्या तनकें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या नैक्य बोली सभेच्या सर्वेस्वर सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावरती देनी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. भूयशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उसवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या सस्नीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कत काय. अशें आमचे विनाशी सैमान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एक कोट वो कितलो अजापांचो समेस मनशाक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या विभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच बरी जेवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट परगटुया. तुझ्या तुसा आनी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडलाय समिया. श्री कृष्णाची चरा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम्हा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या खवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये संगाती जुजे दिसोपती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदराची अजना मना धरून ताणे शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज्य संपये, तुझी कृषी सदाच जाता तशी संसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या वचता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका. पूर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेले आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक चोरची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. माया मोगाचो आनी एकवट असो गुट जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी सोमेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना म्हज्या उतराणेस म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळ मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळे आमी दोळे धांपया. जी कोण बसून आसात इट्ट बसून जे काळजांत आमचे खातीर आमचे सोडवणे खातीर आमकां जिवी दिवचे खातीर बरोवन तुमचे जिवी दिवचे खातीर धाडलेलो सोमी आमच्या काळजांत आसा. आरांबातां तो आसलो, आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमकां हें बरोवन तुजें जिवी दिता आनी हें बरोवन तुजें जिवीत आमी अनुभव केल्ल्या वरवीं आमी समेस्तां उजवाडान जियेता आनी एकामेकाच्या एकवटान जियेता. कित्याक जशें बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो एकवटान जियेता तर तसो उजवाड आमकां आमच्या सांगाता कुटुंबा सांगाता समेस्त सांगाता एकवटान जिवंक आदार दिता, प्रेरण दिता.
आनी हाका साक्ष दिवंक त्या जेजून बापान आनी पवित्र आत्म्यान आमकां एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिला, भावार्थ दिला आनी ताचेच मांस आनी रगत आमकां दिलां तें आतां आमच्या काळजांत आसा. ताची ससाय आमी मागया दिव्या साक्ष घावाय त्याच त्रिंदादीक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. अशें आमकां मेळ्ळो उजवाड हेरांकी मेळोवंक, आमकां मेळ्ळे उपादेश हेरांकी मेळोवंक, आमकां मेळ्ळी कृपा हेरांकी मेळोवंक आमी एक हातेर जावंक कृपा आमी मागया. देवान संवसार असो इतलो मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचे विश्वास दवरता ते सगल्यांचो नाश जावचना, पूण ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. नव्या वर्साच्या दुसऱ्या दिसा आमी हांगासर आसा बाळूक जेजूच्या पुनशेतान. तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचे देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें संतोष भरीत नवें वर्स मागता. विश यू ऑल अ हॅपी न्यू इयर. हें वर्स जुबलेवाचें वर्स. 2 जुबलेव आसात. एक जेजू जल्मून 2025 वर्सां सोंपतात. दुसऱ्यान लिसियाची सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपासारन 100 वर्सां सोंपतात. हे 2 जुबलेव ह्या पुनशेतांत मुखल्या दिसांनी आमी अर्थबरीत रितीन आचरण करूंक प्रयत्न करया. मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेव बाप रायन पिंटो तशेंच गायन मंडळीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हांगासर आराधन आसा सांजेर 5:30 तावन 6 वरां पर्यंत. पूण फाल्यांच्या दिसा हें आराधन 5 वरार सुरू जाता. 5 तावन 6 वरां आराधन. ताचे उपरांत मीस 6:30 वरार सगळें मुक्त जाता. फाल्यां कित्याक 1 वराचें आराधन घे म्हळ्यार ह्या वेळार आमी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ता खातीर विशेश रितीन मागतल्या. आमकां प्रत्येक जावन पयल्यान पयलें जेजूचो खरो अनुभव जावच्याक, मात न्ही आमी हेरांक ह्या जेजूक वांडच्याक आनी ह्या फेस्ता बाबतींत आमी करची सर्व तयाराय देवाच्या आशिर्वादान भरलेली जावच्याक. त्या देखून तुमकां ह्या आराधनाक मोगाचें आपोवणें दिता. सोनवार वजेचो पुरशांव आमी कोरडेल फिरगेजे तावन काडटा सांजेच्या 4:30 वरार आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या वजाच्या पुरशांवाक आपोवणें दिता. फाटल्या 2-3 ब्रेस्तरांनी हाचे विशयी जायते तुमचे लागीं उलयलां, परत्यान सांगूंक वचना. बाळूक जेजूक पब्लीक रितीन मान करूंक, आमची भक्त आमची शिस्त हेरांक प्रगट करूंक हो एक अपूर्व अवकाश. ब्रेस्ताराचे व्हडा संख्यान हजार जावचे तुमी ह्या
वोजेच्या पुरुषवाकी सांगात दिचे म्हणून तुमचे लागी विनंती करता. सोनवार संजेचो 4:30 वरां हो पुरुषांव तेंतावन सुरू जाता. हांगा पावले उपरांत बावटो उबारतल्या आनी त्या मुखांतर ह्या फेस्ताक आमी चालन दितल्या. आतां हर एका सोनवरा हांगासर सांजेच्या 6 वरार इंग्लीश मीस आसता, आयताराचे मीस. पूण ह्या सोनवरा ते मीस 5 वरार आसतले, 5 वरार. आयतारा तावन 9 दीस नोवेन सुरवात जाता आनी हर एका नोवेनाच्या दिसा ब्रेस्तारचे भशेनच मिसां आसात. कन्नडा मीस मात्र 7:30 सांजेर, उरलीं सकड मिसां ब्रेस्तारा भशेन. पूण नोवेनाचो पयलो दीस आयतार आनी त्या दिसा दोनपरां उपरांत हांगासर मिसां आसची नात. 11चे मीस दोनपराच्या 1 वरार. कित्याक म्हळ्यार सांजेर आमी सकडांनी दियेसीसच्या येवकरिस्तीक पुरुषांवाक वचोंक आसा देखून दोनपरां उपरांतली नोवेनां आसची नात. भोवन आनी भयणीनो, आमी ह्या वर्साक 2 योजना जाहीर केल्यात. एक, एका दुबळ्या गरजेवंत कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचे विशीं. आनी एक, सांतेरेजाक सांतीण म्हूण पासारन 100 वर्सां आखेर जावच्या संदर्भी 100 भुरग्यांक 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवची. घर सुमार 10 ते 12 लाख जाता आनी भुरग्यांक 100 भुरग्यांक 10,000 लेखान म्हळ्यार तुमी लेगल येता. आतां ह्या योजनाक आमी पयशे जमो करूंक आसा आनी ह्या दिशेन आमी कॅलेंडर प्रिंट केला. आतां तुमकां येदोळचो तुमी कॅलेंडर हाडन जालां आसतलें वा बँकांत शॉपांनी तेणे कॅलेंडर फुंक्याकी मेळटात. पूण हांगासर जें कितें कॅलेंडर आमी तयार केलां तें 100 रुपयांक आमी विकता. आनी ह्या पटीचें कॅलेंडर हर एक वर्सा आमी एकाच पेजीचें कॅलेंडर करचें आसलें, पूण ह्या पटी आमी 12 पेजीचें कॅलेंडर केलां. म्हळ्यार हर एक म्हयन्याक एक पान आनी हातून अपुरबायेचीं पुणशेताचीं पिंतुरां आनी ह्या थोड्या पिंतुरांनी तुमी आसात हीं आमी तयार केल्या. ह्या कॅलेंडराक सुमार 30 रुपये खर्च लागला, पूण जे कितें तुमी 100 रुपये दिवन हें कॅलेंडर घेतात ते खर्चा बाबतींत न्ही, बगार ह्या 2 योजना खातीर आमी विनियोग करतले. हजारांनी लाखांनी आमी तुमचे लागीं मागते ना. बगार 100 असो एक नोट मात्र आनी 100 रुपये दिवचे मुखांतर ह्या एका विशेष कामांत जुबलेवाच्या बाबतींत आमी भाग घेतलेले बरें जाता. त्या देखून तुमचें उदार मोन तुमी दाखोवचें. तुमी घेया हेरांकी दिया भायर कावंटरार भितर स्टॉलांत ही कॅलेंडरां मेळटात. हर एका दिसाची वाचपां, ताचे उपरांत सांताचें नांव आनी गव्हर्मेंट रजा हें ह्या कॅलेंडरार तुमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच ह्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत आसा, ती तुमी घेवं येता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी म्हण. बाळका जेजूचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता तेजो मनशा सोयी सांजेलो मनशा पावलो पिडा लागून दैवीक वॉयस म्हळ्यार हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतांच्या पवित्र बाळबादां मनशांच्या स गजांनी पावता. बरागा सुजेजो बाळूक म्हणटा दिता शिवाय दिता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगळीं दिंबयेर पडून सर्वेस्पराच्या हजीरपणांत आसा. आमच्या हातां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. आमची मागणी, आमची विनवण्यो, आमच्या काळजाचे अद्रेक विविध चिंतपां आमच्या मोतीन धांवतात. आमचे सगळें जिवीत, कुटुंब, भुरगीं बाळां, युवक युवती, म्हालगडी, फिरगस कुटुंब, शेत सांबारा, समाज सगळें बाळका जेजूच्या पांयां तळार आमी समर्पिया. बाबार्थान आमी मागया. सम्यान सांगल्या भशेन जो कोण भावार्थान मागता ताका मेळटा. दुबावान न्ही, पूण भावार्थान, बऱ्या मोनान, खालत्या काळजान आमच्या जेजू लागीं आमी मागया.
आमची मागणी सांगाता घाल सांगाता आमी मागया हे बगेवन जेजू बाळका आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं नामान बरे कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगाल आनी एक आमचे मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगाल आनी एक आमचे मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगाल आनी एक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजा काळजाचेर एकाकुल तुजे दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिनमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार दी आनी इतल्या अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवदी काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमोग आनी बसवून आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमी बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवया उपकारी मनान आमी मागया वाळो जेजू ह्या केल्या देवळ उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोंक आमी आयल्या तुजे काकोलती आमी वर्णी दिल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजाबाच्या इमाची मरिफा तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी स लव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मोज जोडून दी स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आमच्या हात आमी जोडया आमच्या घराच्या सर भुरग्यांक पासत मागया आज भुरग्यांक पासत नमेरलो दीस जाल्ले आसता देवान तुमच्या कुटुंबान दिलें वर्तें देणें ती भुरगीं किर्तन 100 म्हणटा देवाचें भुरग्यांचें देणें देवाचें देणें देवाचो आशिर्वाद त्याच भुरग्यांक बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया तशें बाळोक जेजू जाणवायेन बुदवंतकायेन विधेय जावन खालतो जावन आपणाच्या माय बापाक आदर्श जावन जियेलो गी तशेंच आमच्या घराची आमची भुरगीं खालती जावन दी जाणवायांनी बरोवन दी क्रिस्ती मावल्यांनी भरलेलीं जावन दी क्रिस्ताचो उजवाड क्रिस्ताचें जिवीत क्रिस्ताचें बरेंपण क्रिस्ताचें संपूर्णपण त्या भुरग्यांचेर देवून येवं दी म्हणून आमी मागया आज आमी प्रत्येक रितीन मागया जायती कुटुंबां आवय या दादलो या स्त्री भुरग्यांच्या देण्याक आशेवन आसात देव तांचे शुभम आशिर्वाद घालून दी ते भुरग्यांचे देणे तांकां फावो करून दी आमी मागया जायती आमच्या कुटुंबांत भुरगीं कळीत आसून कळीत नासतना मार्गदर्शन आसून या मार्गदर्शन नासतना वायट वाटेक संपडल्या तर आयकना तर शिकोवंक तांकां भोंग जाता तर मोतीन तांच्या कसली बेजाराय आसा तर कल्या पिडेंत वळवळटा तर त्या सर भुरग्यांक ह्या संवसाराचे सर सक्तीदान वायट सक्तीदान ना भलायकेतान ना समाधानातान तो सर्वेस्पर देव आमचो जेजू क्रिस्त तो बापा सवय आसलो पवित्र आत्मे सवय आसा तो त्रिंदाद
ह्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक रितीन आमी मागया जायतीं कुटुंबां आपणाच्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन पळयनासतना बरें मार्गदर्शन दिनासतना तांची वायट सवय वायट उलोवणे भुरग्यांक दिवन भुरग्याचें जिवीत वायट कडेन ओडिल्ल्या सर कुटुंबां पासून तांचें मन देव बदलून दी, तांची जिणी बरी जावं दी, तांची उतरां पवित्र जावं दी म्हणून आमी मागया. तो सुबाळका जेजूचो आशिर्वाद हे सर भुरग्यांचे कुटुंबाचेर देवून येवं दी, बळादीक जावं दी, शक्तीवन जावं दी म्हणून आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो, तुमचे संरक्षण करू, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमच्या वैत तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बाबा आनी पवित्र आत्मे सवे जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. Palukaya Raya Kalsancha Kristraya Vandan Vandan Tuka Sarkiraya Raya Sarkichati Tuji Daya Nai Tujera Nashwar Samsarachi Nai Tujera आमर सर्गीचे जीविताचे रास्ते मुसवाडाचे सत्नीतीचे आणि कृपेचे नमः तुका बाळूक राया राया काळजाच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गीराया राया सर्गीच्या ती तुझी दया मुखार पुत्रा सवय ओंकार बोला शिवा ती मानका भगीन दिसाचे गुरु निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.